महाराष्ट्रातल्या 288 विधानसभा मतदारसंघात मतमेजणी काय सकाळी 8 वाजता सुरुवात झाली। मतमेजणीची सुरुवात टपाली मतांच्या मतमेजणीपासून झाली। निकालाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधानसभा वेचणुकेत महायुती आघाडीचेर आशिल्ल्याचे दिसता। महायुतीतले मुखेल घटक पक्ष आतामेरेन 232 सुवातांचेर मुखार आसात। झारखंड विधानसभा वेचणुकेच्या मतमेजणी काय सकाळी सुरुवात झाली। राज्यातल्या सगळ्या 81 विधानसभा सुवाती खातीर शांतिकायेन मतमेजणी जावची ह्या खातीर वेचणूक आयोगान चोख व्यवस्था केली। सध्या हातात आयिल्ल्या निकालाप्रमाणे जेएमएम पक्षाक 33, भाजपाक 22, काँग्रेस पक्षाक 15 आणि आरजेडी 5 सुवातांचेर मुखार आसा। गोय भाजपान महाराष्ट्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीक मेळिल्ल्या जैता निमतान मिठाई वाटून भाजपानी आघाडीचे जैत साजरे केले। पणजे मुख्यालया मुखार मानांदे मारून जैत मनयले। ह्या वेळार गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, आमदार दाजी साळकार, संकल्प आमोणकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। साखळे नावेलीत आयोजित केलेल्या 10 दिवसांच्या सांस्कृतिक आणि खेळा महोत्सवाचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज केले। या महोत्सवात क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, बॅडमिंटन, टग ऑफ वॉर आणि हेर सांस्कृतिक कार्यावळींच्यो सर्ती आयोजित केल्यात। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजे स्मार्ट सिटी, झाडांची जतनाय आणि गोय राज्य जैव विविधताय मंडळाच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या अर्बन ट्री मॅनेजमेंट कार्यशाळेत वांटो घेतलो। स्पेशल क्राफ्ट मोबाईल ॲप्लिकेशनाचो शुभारंभ केलो। हे ॲप्लिकेशन गोंयांतल्या स्टार्टअपान तयार केला। इफ्फीत वांटेकार जाल्ल्या देश विदेशातल्या प्रतिनिधीक गोयच्या संस्कृतीची वळख जावची म्हणून अंदू गोय मनरिजवण संस्था ते कला अकादमी मजगती खासा इफ्फी परेडीचे आयोजन केल्ले। सांजेच्या 6 वरांचेर गोय मनरिजवण संस्थे सामकार इफ्फी परेडीक सुरुवात जाली। हातूंत शिगम्याच्या विंगड सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या सर्तकांक निमंत्रित केल्ले। गोयचे नामनेचे कावी कलाकार सागर नाईक मुळे हांणी कावी कलेक संवसारीक पातळीचेर प्रसिद्धी मेळवून दिली। अंदू 55व्या इफ्फी आयोजकांनी सागर हाच्या कावी कलेक बरी माची प्रदान केल्या। इफ्फीतल्यो दिसपट्ट्यो घडणुको पिकॉक ह्या दिसाळ्यातले इफ्फी प्रतिनिधी खातीर उजवाडटात। ताचे मुखपृष्ठ तयार करपाचें काम अंदू सागराक मेळ्ळां। पंचावन्नाव्या इफ्फी निमतान गोय मनरिजवण संस्थेन आयोजित केल्ल्या आकाशकंदील सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। सर्तकांनी उत्तम तरेन तयार केल्ले आकर्षक आकाशदिवे इफ्फीत हाडिल्ले। पारंपारीक आकाशदिव्या वांगडा इफ्फीच्या लोगोंतली मोराची कलाकृती करून हाडिल्ले आकाशदिवे प्रतिनिधींचें लक्ष ओडटाले। मडकईच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात कांक्र दुयेंस तपासणी शिबीर आयोजित केले। गोय वैजकी महाविद्यालयाच्या घोळट्या कॅन्सर तपासणी वाहनात ही तपासणी झाली। हे तपासणी शिबिराचे आयोजन गोय वैजकी महाविद्यालय, गोय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, भलायकी खाते आणि मडकई मुळावे भलायकी केंद्राच्या जोड पालवान झाले। ह्या वेळार वीज मंत्री सुनील ढवळीकर, डॉ. जगदीश काकोडकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांचे मजगती 5 कसोटी सामन्यांतली पहिली मॅच काल ऑस्ट्रेलियाच्या पर्थ मैदानाचेर सुरू झाली। भारतान काल पहिल्या दिसा सगळे गडे वगडावन 150 धावण्यो काडिल्ल्यो। कालच्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना ऑस्ट्रेलिया पंगडान 7 गडे वगडावन 67 धावण्यो काडिल्ल्यो। आयज ऑस्ट्रेलियाचो पयलो डाव 104 धावण्यांचेर सोंपलो।